ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशना संदर्भात आपणेन कांयच उलोवप केल्लें ना. आपणेन तातूंत कांय चड लक्षय घातिल्लें ना. हो मुद्दो आमदार कार्लोसान काडिल्लो. आपल्याक विरोधक फुडारी जे जाप विचारता तातूंत अर्थ ना. तांच्यांनी जाय तर आमदार कार्लोसाक विचारचें म्हूण मंत्री मिलिंद नायक हांणी उलोवन दाखयलें. RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशना लागून प्रयत्न कोणी केले? म्हाजो रोल हा खंय आयकला तुमी कितें? ना कल्लू सांगता आनी ताका कोण तरी ऑपोजिशनाचो सांगता मिलिंदान तेचेर आपलें स्टँड सांगचें म्हणून जाल्यार कितें अर्थ उरला? म्हाजें कांय तातूंत उलोवपूच जावंक ना, कोणाक कांय सांगूंक ना, खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन उलोवंक ना. तेणी आपयले बसयले. काल्लूच आमचोच न्ही, आमचोच भावतो, आमचोच कार्यकर्तो. आमी खऱ्यान कार्यकर्तेच म्हणटा आनी आमचोच आमदार आमच्या पार्टीचो. ताका दिसलें की बायना थोडेशें डेवलप करचें म्हणून किंवा ब्लू फ्लॅग घालचो म्हणून. म्हाका एक्चुअली ते ब्लू फ्लॅग म्हणजे कितें तें क्लियरली हांवें अजून अंडरस्टँड जावना. सो म्हाज्या मतदारसंघा खातीर कितें जर जाय पडलें जाल्यार तें पयलीं हांव अंडरस्टँड जाता. आमच्या अध्यक्षांक आमी टिमीक घेता आनी बसता, डिस्कस करता आनी मागीर ते कितल्या पर्यंत लोकांक बेनिफीट जातले तेचो ते चिंतता आनी काम करता. अशें आतां पर्यंत केल्लें प्रोजेक्ट आहा. ब्लू फ्लॅगा बद्दल म्हाका विचारचें खबर आहा, पूण तेतून लक्ष हांवें घालूंक ना. इम्पॉर्टंट गोश्ट तितून कितें आहा, इलेक्शनाक जर 5 म्हयने आहा न्ही जाल्यार आमी चिंतता ते कार्यक्रम म्हणजे आमी चिंतता ते डेव्हलपमेंट ह्या 5 म्हयन्यान येवंक शकना खंयच्याच मतदारसंघा खातीर. ताका प्रोसेस आसता. ते 4-5 म्हयन्यान जायना. आतां काल्लूसान खंयच्या उद्देशान केला आनी ताका हांगा बायणार जर करपाची आनी 5 म्हयन्यान करता जाल्यार तें वेलकम. तेणी करून घेवचें, पार्टी कडेन उलोवचें आनी तेणी कोण तो लिडर आहा दुसरो ऑपोजिशनाचो ताका तेणी आन्सर करचें. हांव कित्याक करपाक जाय?